नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारा. MRF फॅसिलिटी नाशिल्ल्या पंचायतीचेर हायकोर्टांत बडयेर बडी. कोयराविल्याक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी उबारूना म्हूण हायकोर्टाचे फोटें पडले उपरांत सेंट लॉरेन्स पंचायतीन काल 3 लाख भरले. 29 जून मेरेन आनीक 2 लाख भरपाचे. खेरीज 15 दिसांत फॅसिलिटी उबारपाची. भाटी पंचायतीकय पडले. आज 3 लाख, 15 दिसांत आनीक 2 लाख. हरमलाय तेच लायनीर. कोयराच्या विल्यावेल्यान हायकोर्टान पंचायतींच्यो नाडयो आवळूंक सुरवात केल्या. कोयरा विल्याक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी उबारूंक ना म्हूण हायकोर्टान मंगळारा सेंट लॉरेन्स पंचायतीक बरीच धरली. कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाण पंचायतीन आज 3 लाख डिपॉझिट केले. उरिल्ले 2 लाख रुपया 29 जूनाक भरपाचे. खेरीज 15 दिसां भितर कोयरा विल्या खातीर मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी उबारतले म्हूण पंचायतीन हायकोर्टाक सांगला. भाटी पंचायतीनूय मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी उबारूं ना. हायकोर्टान सरपंच आनी सचिवाक आपोवन बरेच उजरावन काडले. फाल्यां 3 लाख रुपया भरात. 30 जून मेरेन उरिल्ले 2 लाख म्हूण ऑर्डर दिल्या. MRF फॅसिलिटी उबारूंक सरपंचान 4 म्हयन्यांचो वेळ मागला. कोर्टान ताचेर कितें तें 21 जूनाक सांगता म्हूण सांगला. इतले मजगतीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची हरमल पंचायती आड हायकोर्टात कागाळ. उक्ते सुवातेर बायोडिग्रेडेबल कोयर वडयतात म्हूण आरोप. हायकोर्टान दखल घेवन सरपंच आनी सचिवाक 19 जूनाक हायकोर्टात हाजीर रावंक सांगल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पोर्तुगीजां आड गोंयच्या कुंकळ्ळेची क्रांती धरून हेर क्रांती विशीं विस्तृत म्हायती आस्पावीत केल्ली 11वीची इतिहासाची पुस्तकां बाजारांत पावल्यांत. गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भगिरथ शेटये सांगता, इतिहासाची पुस्तकां मेळना म्हूण बोवाळ. ताचेर बोर्डाची ही जाप. हेर विशयांची पुस्तकां खंय टायमार पाविल्लीं. फुडल्या वर्सा 9वेच्या पुस्तकांतय कुंकळ्ळेची क्रांती. गोवा बोर्ड न्ही 9वी ते 12वी पर्यंत सगळी पुस्तकां दिता आणि ही सगळी बुकां ही फ्री ऑफ कॉस्ट ना, ही चार्ज आसता आणि सगळे आमी बुक सेलरां कडेन दवरलेली आसा. आमची न्ही बुकां ऑलरेडी मे म्हयन्यांत किंवा एप्रील मे म्हयन्याच्यान आमी डिस्ट्रिब्यूट करपाक सुरू केलें. एकूच हें आमचें एक पुस्तक उरलां जें 11वीचें हिस्ट्रीचें पुस्तक, एन्शंट हिस्ट्री आनी मिडायवल म्हणून. पूण तें आज मार्केटांत आयलां आणि तातूंत आमी कंप्लीट म्हणजे हिस्ट्री, गोंयची हिस्ट्री न्ही 2 चॅप्टर अशें कंप्लीट घातल्या. तातूंत कुंकळ्ळी रिवोल्ट आसा, मागीर पिंटोस रिवोल्ट आसा, राणी रिवोल्ट आसा, मागीर मातयेस तो महालेचो रिफॉर्म आसा. हें पयलीं नाशिल्लें आनी थोडेशे कॉन्ट्रोवर्सी, थोडे पयलीं कॉन्टेंट आसले. आतां बरे एक्सपर्ट्स घेवन आमी तें पुस्तक काडलेलें आसा 11वीचें. फुडल्या वर्सा 9थाकय ताचेच कंटिन्यू जातलें, एक ल्हानसो चॅप्टर आसा. पूण 11वेंत मात्र आमी हेजे डिटेल्स घातला, कुंकळ्ळी रिवोल्टाचे कंप्लीट डिटेल्स घातला आनी ते मार्केटांत आयच्यान सुरू जातले. आनी बाकी खंयचीच आमची बुकां अशी शॉर्ट ना आसा. पयलीं न्ही कुंकळ्ळी रिवोल्टाक व्हडलीशी हे दिवकूच नाशिल्ली, म्हणजे तो टॉपीक ल्हानशी 1-2-3 सेंटन्सां अशी येतली. आत्तां आमी ताचेर न्ही कंप्लीट रिसर्च केला. म्हणजे डॉक्टर मेंडीस म्हणून आसा, सुशिला मेंडीस, ती एक आनीक युनिवर्सिटीचो प्रोफेसर आसा, आनी जेणे कंप्लीट रिसर्च करून जे एक्चुअल फॅक्च्युअल पोजिशन आसा न्ही ती घातलेली आसा. आनी 2 स्वतंत्र ताचेर हें आसा. काश्मीरी हिंदूंचो नरसंहार काश्मीर फायल्सांत, लव जिहाद केरळ फायल्सांत, तशेंच गोंयचे इन्क्विजिशनाचें सत्य लोकां मुखार हाडूंक गोवा फायल्स जाय. हिंदू जनजागृती समितीन विशय काडला. 16 ते 22 जून गोंयांत वैश्वीक हिंदू राष्ट्र महोत्सव जाता. देश विदेशांतले फुडारी वक्ते हिंदू आड सुरू आशिल्ल्या वैश्वीक कारस्थाना विशीं खंय चर्चा करतले. इसमें पूरे भारत से, भारत के बाहर से डेलीगेट्स आएंगे और यहाँ पर एक चर्चा होगी जो हिंदुत्व की जो आज की समस्या है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के दृष्टिकोण से हमें कैसे प्रयास करना है. वास्तविकता में आज हम देखते हैं कि कश्मीर फाइल्स बनने के बाद कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो गए वो लोगों के सामने आ गए. केरला स्टोरी बनने के बाद केरल में जिस प्रकार से लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा था वो लोगों के सामने आया. गोवा भी ऐसे ही एक प्राचीन और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्रदेश है, राज्य है कि जहाँ पर इंक्विजिशन के नाम पर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया गया था. तो इस दृष्टिकोण से गोवा फाइल्स क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में एक विचार विमर्श होगा और उसके अंदर कई सारे लोग उसके अंदर सहभागी होंगे. केवल इतने ही मुद्दे इसमें नहीं है, तो इसके अलावा आज हेट स्पीच का एक बहुत बड़ा मुद्दा हर जगह पर चल रहा है कि कहीं पर भी भाषण कर दिया तो हेट स्पीच है.
या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अब समस्या खड़ी हो गई कि हम कौन सी बात करेंगे तो हेट स्पीच होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में भी एक वहाँ पर विचार विमर्श होगा। हिंदू राष्ट्र के अन्य जो मुद्दे हैं, लव जिहाद जैसा मुद्दा है, हलाल जैसा मुद्दा है, इन बातों पर भी चर्चाएं होगी। हिंदू धर्म है जो विश्व बंधुत्व की संकल्पना रखता है, वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना रखता है, तो यही भारत के लिए आदर्श है। आज हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया विजन 2047 का डॉक्यूमेंट बना करके भारत को इस्लामिक देश बनाने का यदि सपना देख रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, तो उसका उत्तर भी तो कुछ होना चाहिए। और इसलिए ये अधिवेशन भारत के हिंदुओं की एक अभिव्यक्ति है। पुण्यात G20 एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप कमिटीची परिषद जाता। ते निमतान केंद्रान सगळ्या राज्यांक नवे शिक्षण धोरणाविशीं जागृती करूंक सांगल्या। गोंयांतय जाता। मुळावें भाशा ज्ञान, गणित ज्ञानाचेरय भर म्हूण शिक्षण खात्याचो उपसंचालक मनोज सावयकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। पणजे संस्कृती भवनात G20च्या फाटभुंयेर जनभागीदारी कार्यावळ जाली। पुण्यात जावपा आशिल्ल्या चवथे G20 एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप कमिटीचे परिशदेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान नव्या शिक्षण धोरणाविशीं जागृती करात म्हूण सगळ्या राज्यांक सांगला। गोंयांतूय नवें शिक्षण धोरण चालीक लावंक तयारी चल्ल्या। फावंडेशन 1 लेव्हला वयल्यान सुरवात, शिक्षणीक मळार जनभागीदारी कार्यावळींतल्यान जागृती। पणजे संस्कृती भवनात जाल्ले कार्यावळीक मंत्री सुभाष शिरोडकार आशिल्लो। फावंडेशन 1 सावन लाखभर पालकांचो खंय शिक्षकां कडेन शिक्षणीक बदला खातीर संबंद येता। लक्षात घेयात आमकां सुरवातीक आतां 1 लाख भुरग्यां कडेन म्हणजे 1 लाख कुटुंबां कडेन तुमचो आमचो सगळ्यांचो संबंध, आनी हो संबंध हाडपाचो माध्यम खंयचे जर जाय जाल्यार शिक्षक आसा आनी त्या बरोबरचे पालक आसात। ही दोन्ही माध्यमां जी आसा पळय न्ही, ती माध्यमां आमी सोडून जावचे ना। सुदैवान हांव मनापासून परबी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा। आमचे केंद्रीय शिक्षण खाते जे आसा त्या माध्यमांतल्यान आयलें की G20चो सन्मान मेळिल्ले कारणान आमूलाग्र बदल करपा संबंधी देशभर आमची जनभागीदारी संबंधी कार्यक्रम जावचो म्हणून। थळावे भाशा ज्ञान, गणित ज्ञानाचेरूय भर म्हूण शिक्षण खात्याचो उपसंचालक मनोज सावयकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। आणि G20चो आनी एक खूब म्हत्वाचो जो घटक आसा, विशय आसा, तो म्हणल्यार फावंडेशनल लिटरसी आनी न्युमरसी, मुळावे भाशा ज्ञान आनी गणित ज्ञान। जर भुरगो वेवस्थीत जर पयल्या फावंडेशनल स्तराचेर जर शिकलो जाल्यार ताचो बरो विकास जाता अशें सगळे कडेन लक्षांत आयलां। त्यामुळे G20चो होच विशय आसा की प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। विकसित भारत 2047चेर लोकसभेचो सभापती ओम बिर्ला गोंयच्या आमदार मंत्र्यांक आदल्या विधिकारां कडेन आज उलयतलो। आज विधानसभेंत कार्यावळ, उपरांत काणकोणां श्रमधामा वरवीं गरिबां खातीर उबारिल्ल्या घरांची चावी ओम बिर्ला लावार्थ्यांक दितलो। थंय मुख्यमंत्री, हेर मंत्री आनी सभापती आसतलो। सांखळेचो आमदार मुख्यमंत्र्याची 11 वर्सांत पयलीच खेप सांखळे नगरसेवकांचे बसकेक हजेरी। सांखळेचो आमदार जायत सावन मुख्यमंत्री पालिका जिखूंक यत्न करतालो। अंदू पालिका हातांत आयल्या उपरांत पालिका मंडळाचे पयलेच बसकेक मुख्यमंत्री हाजीर। मान्सून पूर्व कामाचो आतां नियाळ, मास्टर प्लानार चर्चा जावना म्हणून नगरसेवक सांगता। आमची फर्स्ट मिटींग जाली। आमचे भोवमानेस्त CM सर डॉक्टर प्रमोद सावंत आशिल्ले आनी पूर्ण भोवमतान आमकां लोकांनी म्युनिसिपालिटी आमची दिल्या बद्दल आनी पूर्ण प्रमोद सावंत सरांचे मार्गदर्शन आसल्या कारणान म्हाका दिसता सांखेन येणाऱ्या काळान सुंदरशे प्रोजेक्ट आनी ब्युटिफूल सांखी आमकां पळोवंक मेळटली। कारण सगळे प्रोजेक्ट जाय तशें लोकांक त्रास जायना, खंय कितें आडलेले सगळे नियोजनबद्द चालू आसा आनी आमकां आयज CM सराचें बरें मार्गदर्शन जालें। तशेंच आमची चेअरपर्सन रश्मी देसाय, आमचे CO सर कबीर शिरगांवकर आनी तांच्या बरोबर सगळे आमचे कावन्सील म्हणून सुंदर विकास जातलो, हातूंत मात देखून दुबावना। अजून जावंक ना पण चालू आसा। आयज बेजिकली जे पयलींच्यो कितें फायल्स पेंडींग आसा किंवा बारीक बारीक रिक्वेस्ट आसा, प्री मॉन्सून्स कामां उरलेली की ताजो नियाळ घेतल्या। अजून मास्टर प्लॅना कडेन उलोवप जावंक शिगनेवाळ निरंकालची सरकारी मुळावी शाळा विलीन जावपाची लागीं सालवार। भुरगीं सापूच कमी आशिल्ल्यान ही शाळा बेतोड्या मुळावे शाळेंत विलीन जावपाची आशिल्ली। मात वानरमाऱ्यांची भुरगीं हे शाळेक पावली। अंदू पयलेक 9 जाणांनी एडमिशन घेतलां, आदले 10, एकूण 19 वानरमारे ह्या शाळेंत शिकतात। 8 गांवची सगळीं मेळून 27 भुरगीं शिकतात।
भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें, एकेच सुवातेर बरी सुविधा मेळची म्हूण चलना त्यो शाळा दुसरे शाळेंत विलीन करपाचें सरकाराचें धोरण. ह्या धोरणाक लागून शिगण्यावेळार निरंकालची शाळा बेतोडचे मुळावे शाळेंत विलीन जावपाची आशिल्ली. मात आतां ही शाळा सालवार. वानरमाऱ्यांची भुरगीं शाळेक पावली. अंदू पयलेक 9 जाणांचें एडमिशन, आदले 10. एकूण 19 वानरमारे हे शाळेंत. 8 गांवचे, आतां 27 भुरग्यांची शाळा. शिगण्यावर शाळा खरेंच बंद पडपाची परिस्थिती आशिल्ली, पूण आतां तेन्ना जे वानरमारे हे जे आसा तेंगेली एक भुरगीं आसा म्हणून ती शाळेक थोडे हे मेळ्ळे आसा. थोडी लोकल आसा ती थोडी कमी आसा, पूण वानरमारांची भुरग्यां लागून शाळेक बरी हे मेळ्ळें आनी बरे भुरगे आसा. 27 स्टुडंट्स आसा. तर पयलीं आमची गांवची शाळा आसा तेंकां प्राधान्य दिवपाक जाय. कांय कारणां खातीर थोडे भुरगे आपले सिटींनी घालता, भायर घालता. ते कित्याक लागून हें करता ते म्हणटा की जे शाळेंनी जे आसा ते टिचर आसात ते बाई आसा ते सारके शिकयना अशें तेंचे थोड्याचे पालकाचे थोड्याचें हें आसा. पण हांगा आतां आमी पळयलें की शाळेंत ती टिचर आहा ती वानरमारी प्लस लोकल दोगांकूय शिकयता म्हणटा भुरग्यांक. हय तें एक हें अशें आसा. अशेंच करून आमच्या गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी जे आसा ते आपल्या प्रत्येक शाळांनी भुरग्यांक घालचें आनी आपले जे प्राथमीक शिक्षण आसा जावं माध्यमीक जे सरकारी इस्कॉल आसा त्या इस्कॉलांनी शिकून आमच्या भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवचें. सरकारान ही शाळा बंद करची न्ही. भुरग्यांचो आंकडो वाडला, तेंको दिवंक आमी सदांच तयार म्हूण उपसरपंच सांगता. गव्हर्मेंट जे शिक्षणाक इतलें आतां पदरमोड करता, इतलो खर्च करता. फॉर एग्जाम्पल आतां हे सेमी एडेड जी स्कुलां आसा तांकां पेमेंट बी सॅलरी बी सगळी गव्हर्मेंट दिता. सो इतलो जेन्ना खर्च करता तेन्ना जेन्ना स्ट्रेंथ आतां 19 आसतली त्या भुरग्यांची तेन्ना ही शाळा बंद करप हें बरोबर न्ही. अशें करता जाल्यार तें गव्हर्मेंटान करचें न्ही. आनी आमी जे लोकल आसा थंय एज्युकेशन संस्था चलयता, म्हाजे सारकिलो मनीस किंवा सायडीचे दुसरे सायडीचे जाल्यार ते सगळे कॉपरेट करपाक सदांच तयार आसता आनी लोकय कॉपरेट करपाक तयार आसता. सो आमचें जर कितें कॉपरेशन जाय जाल्यार आमी सदांच दिवपाक रेडी आसा. तोखणाय करपा सारकी टिचरीची जी फोंडेच्यान टिचर हांगासर येता आनी गांवच्या भुरग्यांक वेगळी क्लास तशीच ह्या वानरमाऱ्यांच्या भुरग्यांक वेगळी क्लास अशी बरोबर ताल म्हणल्यार हें करना डिफरन्शिएट करनासतना भुरग्यांक हांगासर शिकयतात. आनी ह्या वर्सा परत पयलीक वानरमाऱ्यांचे 9 भुरग्यांचे एनरोलमेंट जाल्ले आसा आनी ही म्हाका दिसता बऱ्या पद्दतीन शाळा हांगासर शिगण्यावेळार चलता. स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. सदर फोंडेच्या विभागीय शेतकी कचेरेचे बिल्डिंगेचे छप्पर एके वटेन पावस वाऱ्यान कोसळ्ळें. सध्या ही झोनल कचेरी मार्केट यार्डांत शिफ्ट केल्या. फोंडेचो आमदार शेतकी मंत्री रवी नायक सांगता त्या प्रमाण बिल्डिंगेच्या कामाची फायल खंय फायनान्स खात्या कडेन गेल्या. टेंडर खंय जालां. आतां मोडलें म्हणटकीच खंय फायल रोखडीच पास जातली. रवीची जा ती जुनी बिल्डींग मोडपाक पावल्ली, ताका लागून आमी ते थंयचे स्टाफ काडून आमी हितू घातल्या कितें मार्केटींग बोर्ड थंय घातल्या आनी थंयच्यान ऑफिस चलतलें. आनी ही बिल्डींग आसा ऑलरेडी आमची बिल्डिंगेची फायल गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन फायल आसल्या कारणान ती म्हणजे फायनान्सा भितर गेली आसा. म्हणजे खर्चाचो हें मान्यता घेवपाक गेल्ली आसा आनी मुख्यमंत्र्यान तें मान्यता म्हणली ती हें ऑलरेडी टेंडर जालां आनी तें काम बेगिना बेगीन करचें जातलें आनीक ते ऑफिस मागीर थंयच्यान परते आमी हांगा शिफ्ट करतले बिल्डींग जातली. पूण सद्या ऑलरेडी ऑफिस आसा, ऑफिसार लोकांची कामां सगळीं जातली. थंय आमच्या हांगा खंयचे कसलें मार्केटींग बोर्डाक थंय ऑफिस त्यो हांगासर सांग बिल्डींग मागीर जातली ती कशी फूल फ्लॅज आसतले फ्लॅज हॉल बील सगळें आसतलें. ओके कितले कोटीची हें काम ती जातली फायनान्सा लागून. हय फायनान्सा कडेन येयली म्हणटकीर ती जातली. आनी हेजी ऑलरेडी आमकां आसा फायनान्स सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी हे सगळे तेंचे कडेन वरून ती मागीर मुख्यमंत्र्या कडून ती फायली येतली, रोखडी येतली ती कित्याक बिल्डींग मोडलें म्हणून ते रोखडें करतले. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. भलायकेच्या मळार लोकांक बरी वैजकी सेवा दिवपी मडगांवच्या मल्टी स्पेशालिटी व्हिक्टर हॉस्पिटलान व्हिक्टर कॅन्सर केअर सेंटर सुरू केलां. कांकराचेर बरे उपचार दिवपाची सगळी सुविधा ह्या सेंटरांत आसा. लोकांक मेट्रो सिटींनी वचपाची गरज पडची ना. कॅन्सर मुळाव्या पावड्यारूच ना करप म्हत्वाचो म्हूण व्हिक्टर हॉस्पिटलाचे दोतोर उलयले. And we are admitting the patients for chemotherapy, immunotherapy. We have an inpatient care for cancer patients, and we have a day care. Some patients we admit for only 1 day, and we take care of side effects. We admit the patients for supportive care for cancer-related
side effects, complications. We also admit patients for pain and palliative management. Some patients who are incurable, we admit them, we support them with the medications, with the psychological support, and with the multidisciplinary support. So setting up a cancer center is a huge thing, and I'm very happy that Victor Hospital has taken this initiative for the state of Goa in putting this effort so that our own people, they need not travel to far off places or to some other states to get a cancer treatment. Seeing the rampant spread of this disease, we at Victor Hospital decided to launch the Victor Cancer Care Department so that we can be with every patient through their cancer battle. We are looking at a very personalized care right from the time a person suspects or confirms that they have got cancer. Also more important is the screening of cancers. Because by the time the patients come with malignancies, they are already in the last stage and very little can be done. So what is more important, what we are focusing is trying to screen these patients and trying to detect them early so that they can be treated completely. We are going full-fledged to see that patients get the full course of care of cancer surgery. Apart from the surgery, there is a medical oncology department also that is functional. All these patients we know will have some degree of care that is required post-operatively, so that's what we have mastered here. We have decided that we should do something in this field. Get people aware that cancer can be cured, especially in the initial stages, when it is detected and not too late. वैजकी नीट एंट्रन्साचो निकाल आयलो. वास्कोचे ग्रेसिना कोलास गोंयांत नीटाचें स्टार तें ST. 9वे सावन ग्रेसिना आकाश बायजूंत शिकता. फुडल्या शिक्षणाक दिल्ली एम्सांत वचपाचो ग्रेसिनाचो प्लान. आकाशाच्या शिक्षकांनी बरो आदार दिलो म्हणून ग्रेसिना सांगता. नीटाक बरे पैकी रिजल्ट दिल्ल्या बाकीच्या भुरग्यांचोय आकाश बायजून भोवमान केला. I joined Akash when I was in 11th standard for NEET. Initially, I wasn't very confident enough, but over the years, Akash has my teachers at Akash have been with me, and they have boosted my confidence. Overall, it was a very nice experience. Now I'm planning to do MBBS outside Goa mostly. Now I'm going to see which colleges I'm getting. Mostly I'm aiming for AIIMS Delhi if I get into. Once the student gets in, obviously student has some you can say some dream in his mind, in his or her mind. So we take the journey very, very seriously. We have our pre-planned planners, test series, and everything is there to help equip the student to achieve the dream. So at every step we are there to help the student. Means whether it is you can say whether in the lecture, whether after the lectures, whether it is homework, classwork, or assignment, or maybe doubts and discussions. So when the exam comes near, so we are there for the student at all the time. So if the student is sending the doubts to the teachers are there to help. The student can come to the branch in the morning and study, and the teachers are there to help. So we help the student to achieve their dreams. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.